हालेलुया. अर्गांव तुका जेजू, महिमा तुका जो, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पयले सुवातेर तुमकां सुमेस्तांक हॅपी क्रिसमस, बरें फेस्त मागता. जेजू कणीस जावन आमच्या हर एकल्यांच्या काळजान जल्मून आयला आनी हाजे कातायर आयज जावन हे सगळो म्हयनो उतार आमी आयकला. आज ताच्या जनना विशयंत देवाचे उतार आज आमी आयकुया. मातेवचो वांजेल पयलो अध्याय 18 तावन 25 वाक्य म्हणसर. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 18 to 25. क्रिस्ताचे जनन हे परी जाले. ताच्या माते मरयेक जेजू लागीं ताच्या माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्ले, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस, तरी मरयेक आपागेर धाडूंक ताका खुशी नासली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका सपनांत सरस्वरसो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसमूह पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक ओंकार चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुएल म्हणून आपयतले. इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. जुझेन न्हिदेंतलो उरतस सर्वेस्पराच्या दुताक फरमायल्ले प्रमाणें केलें. मरयेक आपली पतीन म्हणून ताणें आपल्या घरा हाडली आनी ती आपल्या पुताक प्रसूत जाता जायसर ताणें तिचे लागीं कुडीचो संबंद जोडलो ना. बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. हे उतार आज आमकां फोव जालां. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश जावन आसा देवान आमचे सांगता जियोवचें. सोमी म्हजें सांगता देखून हर एकल्याच्या जिवितांत खंडीत जावन जेजूचें येणें जालां. कित्याक आमी मस्त तयाराय केल्या, मस्त देवाचें उतर आयकलां. देवाच्या उतरा बरी मस्त आमकां इन्स्पिरेशन मेळ्ळां कशें जेजूक आमच्या जिवितांत काण घेवचें. आमच्या आत्म्यांत, आमच्या काळजांत आनी आमच्या कुडींत बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत येवन आमी जिवंत देवाचें मंदिरां जावचें बरी देवान आमकां फावो केलां. देखून आमी आज जिवंत देवाचें मंदिरां आनी हाचे भितर आसा ती सकत देवान ह्या संवसाराक धाडलेली ताच्या पुताक जेजू क्रिस्ताची सकत. आनी ती पुनर्जीवनपणाची सकत ही हर एकल्यांत ती देवून आयल्या. देखून आज आमी समजून काण घेवया जेजूचें येणें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जालां, म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत जालां. देखून आज संतोश पावया, आमी उल्हास पावया, कित्याक जेजू आमचे मदेगांत आसा, आमच्या जिवितांत आसा. देव मनीस जावन आमचे सांगता जियोंक तो आयला. देखून ताका इमानुएल म्हूण नांव दिलें. देखून आमी खंयच्याय संगतींक आमी भियोवचें नाका, कित्याक जेजू आमचे सांगता आसल्यार ह्या संवसाराचेर आमी जैत व्हरतल्या, खोटेपणाचेर जैत वयतल्या आनी फातकाचेर जैत व्हरून एक खंडीत जावन एक नवें जिवीत पवित्र पुस्तका प्रमाणें कितें सांगलेलें तें जिवीत जिवंक आमकां खंडीत फावो जातलें. हे आज आमी क्रिसमस म्हणटा आसतना संभ्रम आचरण जायते आसात आनी पूण हांवें एक चिंताप आटयल्लेलें, जर आमी क्रिसमस नीज जावन खरो अर्थ आमकां मेळचे जाल्यार कोणाच्या एका तोंडार संतोश येवचे बरी आमी करीत जाय. तें नीज जावन क्रिसमस कोणाच्या जिवितांत कांय तरी बरेंपण आमच्या जिवीत आमी करीत जाय. देखून जर आमी मात्र क्रिसमस आचरण करन, आमी मात्र संभ्रम आचरण करन, खंयचेय एक कुटुंब कश्टांत आसा जाल्यार तांकां तें संभ्रम आचरण करूं जायना जाल्यार आमी करून कितें फायदो. ती आमचीच भाव भयणींनी, आमचीच कुटुंबाचें जावं पुरो, आमच्याच समाजांत, आमच्याच फिरगेजेंत, आमच्याच वाड्यांत कसलें जाल्यार कुटुंब आसल्यार न्हीज जावन एक संभ्रम तांच्या जिवितांत आमी केल्यार, खंडीत जावन तांची दुखां बसल्यार, तांच्या कश्टांत पावल्यार, तांकां आधार दिल्यार तें एक न्हीज जावन क्रिसमस म्हणून हांवें लेखलें. म्हज्या जिवितांत हांवें चिंतिल्लें तें सोपान हांवें जारी केलें. देखून आज तुमच्या जिवितांत एक निर्धार काण घेया. क्रिसमस आज म्हज्या कुटुंबांत मात्र, म्हज्या घरांत मात्र तें जाल्यार पावना, हेरांच्या घरांत ती उजवाड येजे.
जावंक पुरो थंय काळोख आयला, जावंक पुरो कश्ट आसात, जावंक पुरो अणवार आसात, जावंक पुरो त्या कुटुंबांनी पिडा सिडा आसा, जावंक पुरो पयशाचो तात्वार आसा, जावंक पुरो पूण तसल्या कुटुंबाक एक आदार दिवन खरें आमी हे क्रिसमस आचरण करयेत. ते जाला पळया कोणाय एकल्या कुमक करून पळया आयच्या दिसा न्ही जावन तो संतोष तूं व्हरतो तुमच्या जिवितांत पळया. तो एक कोणाच्यानी काडूंक जायना, तो संतोष तुमच्या काळजांत तुमकां भोगतलो. जर आमी काय केलं आयचो संतोष फाल्यां सकाळीं उठताना तो आसचो ना, तो संतोष जावन उरचो ना. देखून हेरांची दुखां बसया आमी, हेरांच्या गरजांक आमी पावया. क्रिस्ताचो संदेश वत्तू जावन आसा. आमकां ह्या संवसाराक धाडलो जाल्यार ताचें मिसांव आमी कंटिन्युएशन करूंक आसा. ताचें मिसांव जावन तो सर्गींच्या आरासांत आसा आनी बापाच्या उजव्याक बसला. तें पवित्र पुस्तक आमी वाचता, आमी आयकता, आमी समजता, आमी फातयेता. पूण आज ताच्या कामा खातीर म्हाका आनी तुका विसरून काडला. हांवें आनी तें काम, हांवें आनी तुवें तें काम मुंदरसून व्हरूंक जाय. देखून आज आमी खंडीत जावन आमकां कितें आमकां करूंक जाता तें आमी हेरांक करया. आनी आज प्रत्येक जावन सगळ्या संवसाराचेर क्रिसमस आचरण करता आसतना म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत हें आचरण फावते परी जावं दी. खाली गम्मत जावन उरण जावं दी. तें बगार संतोश हाडचें तसलें क्रिसमस, उगडासाक उरचें तसलें क्रिसमस ह्या पडचें जावं दी म्हणून आमी खंडीत जावन आमच्या जिवितांत हें सगळें फावूस जावं दी म्हणून आज आमी मागया. कित्याक वर्ते एक आमच्या जिवितांत मेळ्ळेलें एक दायज जावन आसा. एक सगळ्या ग्रेस्तकायच्या की वर्ती ग्रेस्तकाय जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आयला. ताच्या की वर्ती ग्रेस्तकाय दुसरें खंयचेंय ना. कितली तुजी आस्त बदीक आसून ती विकून सुम्याक तुवें खाण घेवंक जायना. धर्मार्थ देणें देवान आमकां दिल्लें. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो तो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत, तो म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत रावतना म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत खंडीत जावन नीज संतोश येता. तो नीज संतोश आज आमी आपणावया. आमच्या जिवितांत सोर बरेपण आमी करूंक आमी प्रयत्न करया. खंडीत जावन थोड्यांच्या दोळ्यांची दुखां तरी आज आमी बसया, थोड्यांक तरी आदार दिवया, थोड्यांच्या घरा तरी भेट करया आनी जाता जाल्यार खंडीत जावन हेरांक आदार दिवन हें क्रिसमस आचरण करया. खंडीत जावन हो संतोश आमकां हर एकल्यांक फावो जाला तो संतोश हेरांकी दिवया आनी देव आमकां धराळ आशिर्वादांनी भरतलो आनी मुखलें जिवीत आमचें बऱ्या तरान जिवंक जाली कृपा आदार आमकां मेळटलें. देखून हेंच आमचें मागणें जावं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमकां तशी आमचीं पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता श्रेयम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिया देवाच्या माँ बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता. परत एक फावटी तुमच्या खंयच्या गरजां खातीर आमी खंडीत जावन आमी मागता तुमच्या खातीर. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.